न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन पावयतात। तर सगळ्यांत पयलीं आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत आयज तुजे कडेन खंयची बातमी आसा सगळ्यांक सांगशी? स्मार्ट सिटीक लागून जे प्रदूषण जाता ताची आयज कोर्टान हियरिंग आशिल्ली। कांय जाण प्रदूषणाक लागून कोर्टान गेल्यात आनी ताची आज सुनावणी आशिल्ली। हे प्रकरण फुडें 12 एप्रिला मेरेन तहकूब केला। तरी अशें आसलें तरी आयज कोर्टान जेन्ना आमचो एडवोकेट जनरल देविदास पांगमान बाजू मांडली, तेन्ना सांगलें की जो कृती आराखडो आसा म्हणजे 31 मे मेरेन जे स्मार्ट सिटीचें काम आहा तें कंप्लीट करतले म्हणून सरकारान सांगिल्लें खरें, पूण प्रत्यक्षात जेन्ना पळोवपाक येतात की कितलें काम पुराय जालां तर 60 to 70% काम जे आहा ते पुराय जाल्लें आहा। बाकीचें काम पेंडींग आसा। सगळेच रस्ते पणजेंतले फोडून दवरिल्ले आसात। दुल्लाचें प्रदूशण आसाच, ते भायर येरादारीची जी गचमुडी आहा ती दिसान दीस वाडत आसा। ट्रॅफिक कंजेशन जायत आसा। सो स्मूथ ट्रॅफिक हे जावचें, येरादारी जावची ताचे खातीर खंयचे मार्ग तुमी उक्ते करतले, खंयच्या रस्त्यांचें काम 31 मे मेरेन पुराय जातलें ते विशींचो जो हो कृती आराखडो आहा। ते भायर जी हवा प्रदूषण जाता, दुल्लाचें प्रदूषण, ताचें मॉनिटरींग करपा खातीर सिस्टम बसोवपाचें आहा, ती बसयतली की ना, हो ज्यो सगळ्यो गजाली आहा त्यो कोर्टांत आयज जेन्ना एडवोकेट जनरल देविदास पांगमान जेन्ना बाजू मांडली तेन्ना त्यांनी सांगलें की हे विशीं जो सगळो रिपोर्ट आहा कृती आराखडो तो 12 तारखेर सादर करतले। आनी ही एक म्हत्वाची बातमी। दुसरे वटेन मायनिंगेची आयज एक हियरिंग आसली। गांवांतल्यान जेन्ना मायन ट्रान्सपोर्ट जाता म्हणजे खण म्हाल जेन्ना ट्रान्सपोर्ट जाता तेन्ना प्रदूषण जाता। मयेंतल्यान जेन्ना खण म्हालाची येरादारी जाताली तेन्ना थळावे लोक रस्त्यार देंविल्ले आनी तेंच्यांनी खण म्हालाची येरादारी आडावन धरिल्ली। सो ही जी आयज केस आहा ती सुनावणेक आयिल्ली, पूण कांय म्हत्वाच्यो केशी सुनावणेक आयिल्ल्यान हे केशीचेर सुनावणी जावंक ना, ती फुडें धुकल्ल्या। तरी देविदास पांगमान सांगलें की हो जो मॅटर आहा तो अर्जंट आसा, तो बेगीन सुनावणेक घेवचो। तरी आसतना कोर्टान तिजेर सुनावणी घेवंक ना, पूण मयेच्या गांवांतसून जी मायन ओर खण म्हालाची येरादारी जाता तेच भशेन कावरे पिर्ला थंय खण म्हालाची येरादारी जाता, थंय पर्यायी रस्तो आसा। सो थंयच्यान तरी ट्रान्सपोर्टाक परवानगी दिवची म्हणून जेन्ना मागणी केली तेन्ना पूण ती मागणी कोर्टान आयकून घेवंक ना, ती सुद्दां मागणी भायर मारली। कित्याक थळाव्या लोकांक जेन्ना हे प्रदूषण जेन्ना सोंसचें पडटा तेन्ना तांकांच खबर आसता कितें हाल जातात ते। सो ही बाब तुमी गंभीर्यान घेतले की ना अशें कोर्टान डायरेक्ट सरकाराक विचारलें। सो तुमी प्रदूषण वाडोवपाक कशें दितले असो म्हणून एक प्रश्न विचारलो। सो ह्यो दोनूय म्हत्वाच्यो बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। सुशांत आमकां खूब म्हत्वाच्यो अपडेट्स दिल्ल्यो आसात। तर स्मार्ट सिटीक लागून पणजेकारांचे खूब हाल जाल्ले आसा आनी जे म्हत्वाचे निर्णय आज जाल्ले आसा तांचे विशीं तुमकां कळ्ळाच। तर फुडें या आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडल्यान जाणून घेवयाची म्हत्वाची अपडेट। आयची जी अपडेट आहे की तुमकां खबर आसा फाटल्या दिसांनी महाशिवरात्री हरवळे वाठार महाशिवरात्री दिसा व्हडलो इश्यू जाल्लो। ह्या फाटल्यान लोकांनी आपले विचार मांडले, तशें थंयसरल्या गांवकारांनी आपले विचार मांडलेले आनी हाच्या उपरांत आयज देवस्थान समितीन आयज प्रेस घेतलेली आसा। हेजे वयल्यान सांगलां की हेजे जो फाटल्यान आहा तो हेजे वादा फाटल्यान सॉरी तेंचें अशें म्हणणें की हेजे वादा फाटल्यान राजकीय हात आसा आनी सरकारी नियंत्रणाचो गैरवापर केल्लो आसा अशें तांचें म्हणणें आसा। देखून तेंच्यांनी सांगलें आमच्या भितर फूट घालपाची गरज ना आनी हेजे रुद्रेश्वर देवळाचे जो देवस्थान जो हक्क आसा तो भंडारी समाजाचो अशें तेंचें म्हणणें। जी बातमी आसा ती तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। आनी दुसरी जी बातमी आसा ती वाळपय बेशिस्त पार्किंगाक लागून थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायला।
तेंच्यांनी मागणी आसा की हेजे बेशिस्त पार्किंगाक लागून तो तांकां त्रास जाता बेगीन सुटावो करता हेजे दोन्ही बातम्यो तेतून CNPM लाय फुडें पळोवपाक मेळटल्यो. थँक्यू. ऐश्वर्यान आमकां म्हत्वाच्यो बातमी दिल्ली आसा. सध्या राज्यांत अपघाताचे सत्र जे आसा ते चालूच आसा. म्हणजे दर दिसाक आमकां एक ना दोन ज्यो बातम्यो आसा तुमचे पर्यंत पावोवच्यो पडटा. आयजूय अशी दुर्दैवी घडणूक घडली ती म्हळ्यार धर्मापूर हांगा कारवारच्यान येवपी कदंबा बसीच्या ड्रायव्हराचें नियंत्रण सुटिल्ल्या कारणान फुडल्यान येवपी जी दुचाकी आशिल्ली तिका धक्को दिवन एके बायलेक मरण आयिल्लें आसा. मात ह्या अपघाता उपरांत ताणें बस व्हरून शेतान बस जी आसा शेतान लवणली आनी मात सुदैवान प्रवाशांक कांय जावंक ना. थळावे जे थंय आशिल्ले पुलिसांक म्हायती मेळना फुडें ते थंय पावले घडणूक थळार आनी तांणी सुखरूप जे आसा ते प्रवाशांक भायर काडले. मात ह्या अपघातान एकलेक मरण आयलें. तर फुडें आमच्या न्यूज एंकर संजना कडल्यान जाणून घेवयाची म्हत्वाची अपडेट. बडये शिरसय हांगा आंब्याचें झाड पडून घराचें लुकसाण जाल्लें आसा. हातूंत एके बायलेक जखम जाल्ली आसा. उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक कळ्ळे उपरांत तांच्यांनी धांव घेत तें झाड जें आसा तें कापून कुशीक काडपाचें काम केलें. दुसरी बातमी आहा ती विठ्ठलापूर सांखळे हांगा सुमार 150 वर्सां जालीं शिगम्या कडेन उसळ करपाची परंपरा आसा. ह्या उत्सवाक उसळ उत्सव अशें म्हणटात. 10 दीस हो उत्सव जाता. दर दिसा 70 किलो चण्याची उसळ हितून करतात. तशेंच आनिकूय म्हत्वाचे हितून कांय मुद्दे आसात ते तुमकां साताच्या बुलेटिनांक पळोवपाक मेळटले. जेन्ना आमकां खऱ्यांनीच एक खूब बरी बातमी दिल्ली आसा. आमी तुमचे मेरेन फक्त हे जे अपघात आसा किंवा राजकीय मळावेलेच न्ही तर अश्यो ज्यो गोंयान गांवगिरे वाठारांनी परंपरा जातात जांकां 100-150 वर्सांचो इतिहास आसता अश्यो परंपरागत आमी खाशेले रिपोर्ट तुमचे मेरेन पावयतात. तर अशाच आमच्या आनिकूय खबरां खातीर गोमंतक टीव्हीच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्सांक तुमी मुजरत फॉलो करचे आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कॅमेरामॅन हिरण्येश आडारकारा सयत हांव दिप्तिका कोळकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही.